हांव लिडींग फायर फायटर प्रदीप एन नायक आनी म्हाजो क्रू ओके पिल्यान फायर स्टेशन. ओके. आमकां 9:25 हेडक्वॉर्टराच्यान कॉल येयले की व्हडल्या आयस फॅक्टरी कडेन घराक उजो लागलो ओके. म्हणून आमी रोखडीच टर्नआवट गाडी केली आनी हांगा 10-12 मिनटान पावले आनी मातसो लेट जालो ते नॅरो रोडा खातीर लागून ते वयर काडटा आसतना गाडये पार्क थंय रोडार सगळे केले ताका लागून मातसो आमकां एक येवपाक त्रास जालो. येयना फुडें रोखडेच आमी हे पळया हे घर दिसता वयर लास्ट फ्लोराचेर उजो पेटलेलो. देवाचें देन हें जावं ना की सिलिंडर बी ब्लास्ट जावंक ना. 2 फ्रीज जळ्ळे, बॅडी आनी मॅट्रेसीस जळ्ळे. ओके. आनी कोणाक कितें आनी इंजरी? कोणाक इंजरी कांय जावंक ना. ती कामाक गेल्ली त्यामुळे कोण नासली घरांत आनी कसो कितें हें उजो पडलो तें इन्वेस्टिगेशन चालू. करून हांव तर म्हाका पळयत जाल्यार रुमान उजो पेटला म्हणून म्हाका कोणें सांगलें. हांव पळोवंक वचत जाल्यार थंयसर अख्खो धुंवरूच जाला म्हणलें. तें दार फोडून हांवें लॉक फोडून भितर सरला आनी हांवें कोणें शेजाऱ्यान म्हाका मातशी पायपलायन दिली ती उदक हांवें एकदां हें केलें आनी पालयलो उजो तो. आनी तितल्यान आनीक पेट्टा म्हणून म्हाका जायना जालें म्हणून हांवें फायर फोर्साक फोन केलो आनी तांकां आपयलें म्हणलें. ते रोखडे आयले? ते रोखडे आयले आनी वयर चडोवन तेंच्यांनी मातसो हेल्प म्हाका केलो. तितून म्हाजें मातशी सेफ्टी गावली. पूण बाकीचे थोडे सामान उरपालें फ्रीज बी कितें बाकीचे वस्तू केल्ल्यो त्यो बारीक बारीक. ओके. एट एक्सिडंट कोण आसले घरान? एक्सिडंट तितून रुमान कोण नासलो. रूम लॉक आसलो ओके. म्हणून ते बरे पडले. आनी बाकीचे हांवें वचून भितरलो सिलिंडर बीन काडून उडयलो सोमतो. ओके. कोणाक कितें इंजुरी जाली? इंजरी कोणाक जावना. कांयच जावंक ना. अंदाजे कितले लुकसाण जालें आसतलें? नुकसाण एक जावन एक 1.5 लाख रुपया बी जाय.